रुद्रा पाय बोडका जल न गत्य ना कारण इथे तो मुख्य प्राणो भावी ब्रह्मो ताज्या पशी वेरीवल स्थान मध्वाचार्य नमका हनुमंत मंगलारी देव जल्लारी आमका नेक्स्ट स्थान आम्ही म्हणता ती जीवोत्तम हरिवायोत हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम देव परमात्मा मागीर आमका नेक्स्ट कोण म्हणल्यार लक्ष्मी ती देव ये नहीं परमात्मा बायल ती काय देवाक अविनाभाव संबंध मागीर आमका नेक्स्ट स्थान म्हणल्यार जीवोत्तम वायू गुरु इजलरी तोच प्रथम गुरु म्हणल्यार तोच ताण दय केल्यार मात्र आमका देवालन गृह प्राप्ती जाता प्रथम गुरु तो जीवां भितर श्रेष्ठ तो ताणे मागीर तर रुद्रमचे ताजे नंतरच गरुड शेष रुद्रेभ्यो नमः देव मागीर चतुर्मुख ब्रह्म वायु मागीर सरस्वती आणि भारती मागीर तर महादेव येता आमगेल तत्व तशी आमगेल तारतम्य तत्व आम्ही खंयचेय करता जाल्यार आमगेल सिद्धांत सोडून आमी करूं ना तंतुय सिनियर म्हणल्यार गरुड शेष रुद्र एक स्थान जाल्यार तंतु सिनियर म्हूण आसना तंतु गरुड खंय मागीर कोण शेष मागीर रुद्र भावी शेषु खंय आतांच रुद्र म्हूण आमगेलो सिद्धांत सांगता कशी भावी चतुर्मुख आसके तशी रुद्र मुखार शेष जावन येता तशी रुद्र रुजम द्रावयति रुद्रः रुजम आमगेन बोरा रोग दूर करचो आनी करतस ऋणद्धीत रुद्रः रडता कसं रडता शुर्वेक चतुर्मुखान सृष्टी केल्या नंतर पुरा जाणांनी हसून घेसिनी फस्ट रडलो कोण म्हळ्यार महादेव खंय ऋणद्धीत रुद्रः भागवतांत येता भागवत म्हणून पुराण आसा ऋणधी रडलो खंय कसल्याक रडलो खंय तो म्हाका नाम घाली तेन्ना तो रुद्र तक्का आणे वेरीवल्यान सकलच्या पांय पडचे सुवे ना जाल्यार हांगा येयलो खंय हांगा येवन आमकां खंयचेय जाल्यार महादेवाल भितर कोण आसूचे सर्वे नरसिंहान हांगा येयलो आनी पांय पडलो ते मात्र तवलिंगच्या बरोती रामेश्वरमांतू आण रामानस रुद्रलिंग प्रतिष्ठापन करणे कसल्याक कशी गीतेंतू कृष्ण सांगता यद्यत आचरती श्रेष्ठ आचार कशी करता ते बोल्ले पळयता ती ताका नासच्या पुरो रामाक जाल्यार मुक्कावेल पिळयेनी मिकाल तागेले आमी सगळे अशें तांणी पांय पडका न्हू ताका ते खत्तिरी ताणें कोरकान आनी कारण आसा देवान महादेवाक इत्याक प्रतिष्ठ केलेली ताका विघ्न रामा आनी काय ना कैसल्या केलेली म्हळ्यार व्हड ब्रह्महत्या पाप केलो गे महादेव गळ पिळगाळा तेगेले ताका वच्चे न्ही ते वेळार एक आसा खेळपा आमी सेतू बंधन पळयल्यार मला सांको पळयल्यार आसा आतां कॉन्क्रीट सांको न्हय सांको पळयल्यार आमी केल्यान ब्रह्महत्या पाप वत खंय तावळे हांव एक सेतू बंधन केल्या
तेम केदना यो महादेवो ते सेदु बंदना बोलन बोचुनो तगल ब्रह्म हत्या पाप नाश कोरोम संच कतरी के केलेना वादिराज संतस तंगल व्याख्यानांत